आमी हे दर वर्सा श्रावणाच्या पयल्या आयताराक हे गोडशाचो हांगा देवाक हो कार्यक्रम करतात। दर वर्सा हांगा हजारांनी भावीक हांगा येतात, आपली मनोकामना देवा मुखार व्यक्त करतात आनी देव तांकां पावता त्या प्रमाणे देवाक ते हांगा दर्शन घेवपाक येतात। तशें ह्या वर्साक आमकां ह्या गोडशाक पावसानूय बरें केल्लें आसा तेन्ना भाविकांची खूब गर्दी आसा, हजारांनी लोक हांगा उपस्थित आसा आनी देवाचे कडेन आपले मनोकामना आपल्या मांडटात देवा कडेन। आनी आमचा गोडशाचो हांगा प्रोग्राम आसा तेन्ना सगळे भावीक हांगा देवाचे गोडशे घेवन दर वर्सा प्रमाणे हांगा येतात। अंदू कोणाक मान गेल्लो पयलो मान जो आसा हो गोडशाचो दर वर्सा प्रमाणे हो आमचे हांगचे बांदोडे गांवचे 4 वाडे आसा, म्हणजे नावत वाडो, मागीर पार्पती वाडो, घुणशी वाडो आनी कुर्पास वाडो अशे 4 वाडे मेळून हो गोडशाचो हो आयचो जो मान आसा हो 4 वाड्यांक आसता। आनी त्या प्रमाणे आमचे हांगचे जल्मी आसा गांवचे आमचे 4 वाड्याचे ते जल्मी हांगा हे मान तांकां आसता, त्या प्रमाणे गोडशाचो नैवेद्य हो जल्म्याच्या हातीन आमी देवाक अर्पण करतात। कटमगाळ दादा महाराज जो आसा ताचो दर वर्सा श्रावणांतले प्रत्येक आयतार गोडशाचो कार्यक्रम जाता आनी आज पयलें गोडशें जाचो मान हांगा आमचेच गांवचे जे कुर्पास वाडो आसा त्या कुर्पास वाड्यार मेळटा। अशी दर आठवड्याक आयतारा हांगा गोडशी जाता। आता खूब मोठ्या संख्येन ह्या स्थळाचेर लोक भक्त कटमगाळाचे भेट दिता आनी आशिर्वाद घेता। हो खूब पवित्र असो वाठार, हांगा देवस्थानाचें खूब बरें हें आसा आनी आमच्या जाणटेल्यांनी हो ही देवराई वसयल्ली इतल्याच खातीर की आमचे दोंगर बरें सांबाळून उरचे म्हणून, कारण हांगासरल्यान जे सकयल उदक झिरपता ते सगळे आमच्या कुळागरांनी पावता आनी ते कुळागरांतले लोक कसता आनी ते कुळागर वाडयता। तशेंच फुडल्या पिळगे कडेनूय बीन हांव मागतां की हो जो वाठार आसा आमची देवराई आसा ती देवराई आमी अशीच सांबाळून दवरपा जाय, जाणे करून निसर्ग आमचो सांबाळून दवरता। फर्मागुडी हांगसरल्या कटमगाळ दादा हांगा श्रावण म्हयन्याक जो दर आयताराक गोडशांचो कार्यक्रम जाता तो आयज पयल्याच आयताराक लोकांनी आनी तशेंच गोंया भायल्या लोकांनी हांगा येवन बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा। हजारांनी लोकांनी हांगा येवन कटमगाळ दादाच्या देवस्थानाक दर्शन घेतलेलें आसा। ह्या वर्साचो पयलो मान गेल्लो आसा नावतवाडा, पार्वती वाडा, तुळशी तशेंच कुर्पास्कर वाडा ह्या 4 गांवांच्या लोकांनी कमिटी काडून हांगा हो गोडशाचो कार्यक्रम सादर केल्लो आसा। मोठ्या प्रमाणात भावीक हांगा येतात। फुडल्या श्रावणाच्या 3 आयताराकूय मोठी गर्दी जावपाची शक्यता आसा। आयज पावस कमी जाल्ल्या कारणान लोकांची संख्या वाडलेली आसा अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा।